गोयच्या मिठाक आग्राचे मीठ ह्या नावान आमी डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी GI एप्लिकेशन फायल केल्लें आसा. ओके. आणि मागीर पेडण्या जे पळय आगरवाड्याचे मिठकर आसात तशेंच तिसवाड आनी बातीम हांगाय काय बातीम आसा. मिठकर आसात. हे दोगांय लोकांची मिटींग घेवन तेंची आमी एंथोनी वाझ हेच्या अध्यक्षता खाली आमी तेंची एक कमिटी केल्ली आहा. कमिटी केल्ली आसा. आणि हय आणि ते जे असोसिएशन केलें ते असोसिएशनान आतां आमी एप्लिकंट म्हणून फुडें हाडटले सो आणि तांकां तो आमी GI मेळोवन दितले. सो प्रोसेस स्टार्ट आसा. हय प्रोसेस स्टार्ट ऑलरेडी फायल केला आमी आणि आता फुडलो प्रोसेस आमी संघटना स्थापन केल्ली आसा जांकां आमी एप्लिकंट म्हणून फुडें हाडटले. तो आनी एक वर्ष वयतले ताका सगळे GI एक्झामिनींग जावपाक आनी मागीर बाकीचे प्रोसेस कंप्लीट जावपाक एक वर्ष कमान वयता. आमची सासूबाई बटे करता 40 वर्सां वयर जाली ते करता. आतां मीठ मार्केटांचो मिठाचो रेट कसो कितें आसा? मार्केटान आमी हिंगा विकता तो होलसेल कसो तोच आमचो 250 असो डबो आसा. तो व्हरपाक लोक कास्तीक करता. जसो मिठाक डिमांड आसा काय मातसो डिमांड कमी बीन जाला? डिमांड चड आहा ते भायले मीठ चड लोक हांग सोदिना. हेच मीठ सोदता खावपाक पण आमकां चड मानाय मेळना ते काडून तशें करून जायते आगोर असो पाडूय आसा. आतां आमी पळयलें की खूब कडेन मिठाचे जागोर आसता ते बंद जाल्ले आसा. रिजन कितें तेजे खातीर? ताका लागून मानाय मेळना. मानाय कांयच गावना. हे मानाय सगळे भायले ते येताय न्हू ते एडवान्स सोदताय आनी आमकां तो आगोर बंद उरोंक नाका म्हणून ते आमी एडवान्स दिताय तांकां. पावस पडलो जाल्यार आगोर बुडटाय न्हू ते सगळे मेल्ट जाताय जायनाय आनी आगोर काडपाक मेळनाय. पावसाचे एक दिनात आतां आगोर काडटात ते टायमार येत जाल्यार. गोंयचे लोक गावता आतां मिठा ना गोंयकार कोण काडिना. आमकां कांय हेल्प ना गोवोरमेंटाचो कित्याक आगोर बुडलो कितें केलें जाल्यार पावस येयलो जाल्यार आमकां लॉस. तुमकां लॉस. जशी शेतकारांक बी सबसिडी गावता तशी सबसिडी बी कांयच गावना. आमचे सद्या कोरपाक केला तशें पूण अजून मेळोंक ना आमकां ते. प्रॉफीट तुमकां व्हडलें गावना फक्त तुमच्या आगोर बंद उरपाक जायना म्हणून तुमी हे सगळें चालू दवरलें आसा. हय चालू जाता बंद उरो जाल्यार पाड जाता न्हू मीठ मातशें उणें जाता आनी आगोरूय सगळें खूब पाड आहा आगोर कित्याक ते मानाय लागून. लोकांक हांगासर मीठ रेडी जाल्यार दिसता पूण हे मीठ करपाक कितलो टायम वयता? टायम आतां नोव्हेंबर डिसेंबरान सुकयता तो आगोर आतां बरलेलो आसता पळय तो आनी मागीर फेब्रुवारी मार्च म्हणल्यार स्टार्टींग ते मीठ रेडी जाता. सो ऑलमोस्ट एक 3-4 म्हयने तरी रेडी जावपा खातीर वयता मिठा खातीर. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार.